देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताचे तांय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा हर एक वेळा. कित्याक बाबा तो देव सोबीत देव आसा आनी तो तुज्या जिवितान राज करता. तो तुका मेळोंक येता आनी तो संपूर्ण कायेन तुज्या सांगाताक रावता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. ह्या देवाक दिनवास ह्या परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या दर एकल्याच्या जिविता पासत, आमच्या कुटुंबान पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या वावरा पासत, आमकां दिलेले हर एका देण्या पासत, आमच्या श्वासा पासत, आमच्या कुडी पासत, आमच्या आत्म्या पासत, आमच्या जिवा पासत. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमकां सांबाळता. देव आमकां सांबाळता. तो आमकां सांबाळता. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवास ह्या अन्य भाशेन ताची स्तुती करुया. लेगो ब्रासिंत्र मासो ब्रहीना माराही रबासेके, लेगो ब्राजिंत्र मासो ब्रहीना माराही रबासेके, लेगो बाशांदाला माको ब्राजीना माराही रबासेके, ओबोत्र मासे खेत्र लांदा रही रबाशेके रे बेरे बेरे बे, ओ रिहिरी बिशबा रहीना माराहा, लेगो ब्राजिंत्र मासो ब्रहीना माराहा. थँक्यू लॉर्ड जीजस. ह्या दिसा पासत ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, लुकाचो 22 स्वर आनी 39 आनी 40 ओळ आमकां कितें सांगता. तर लूक चॅप्टर 22 वर्स 39 and 40. आनी भायर सरून आपले सवय प्रमाणे ऑलिव्हेत दोंगरार वचूंक गेलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले. ते स्वातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेन पडना जावच्याक मागणें करात. हालेलुया. आनी 45 आनी 46 लायन आमकां म्हणटा, आनी मागणें करता शिसासरशी उठून ये जाल्यार ते खतीन न्हिदलेले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेन पडना जावच्याक उठोन मागणें करात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त शिसांक सांगता, ताळणेन पडना जावच्याक मागणें करात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ज्या संवसारान रावता तो संवसार नश्ट्याच्या हातीन आसा. तो संवसार नश्ट्याच्या हातीन आसा आनी त्या नश्ट्या वरवीं जायत्यो ताळण्यो आमकां येतात देवा कडसून पयस व्हरचे पासत. आनी देखूनच स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, ताळणेन पडना जावच्याक तुमी मागणें करात. केन्ना केन्ना त्यो ताळण्यो फायनान्शियली रुपान येतात. केन्ना केन्ना ह्यो ताळण्यो आमकां आमच्या सिकनेसा वरवीं येतात, आमच्या कुटुंबा वरवीं येतात, आमच्या भुरग्यां वरवीं येतात. आनी देखूनच स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, 2000 वर्सां आदीं उतरां स्वामियान म्हटल्यार, ताळणेन पडना जावच्याक मागणें करात. आयज जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, प्रॉब्लम्स येतात, त्या वेळार आमी हेवशीन तेवशीन धांवता. आमकां समाधान मेळोवच्या पासत आमी जायत्या मनशांक आमचे प्रॉब्लम सांगता. पूण जायते फावटी अशें जाता मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या मनशां लागीं पासून आमच्या प्रॉब्लमांक आन्सर नासता आनी तांकां आमकां त्या प्रॉब्लमांसून भायर काडूंक जायना. त्या वेळार कोण आसा आमकां आदार? जेजू क्रिस्त म्हणटा, ताळणेन पडना जावच्याक मागणें करात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या लायफान आमकां देवान एक बेस्ट शिकयला तें म्हटल्यार प्रेयर. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, नव्या करारान हर एका वेळार आमच्या सोमयान मागणें केला आनी त्या मागणे उपरांत ताणें जायती मिलागां केल्यान. आनी आयज आमच्या जिवितान आमी आमचे हिलींग जावच्याक मागणें करात. जायते फावटी आमी शॉर्टकट रितीन वचोंक सोदता. आमी कोणाचेर तरी डिपेंड रावता, कोणाक तरी सांगता, कित्याक आमकां आमच्या देवाचेर विश्वास ना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, खंयचो मनीस तुमकां त्या प्रॉब्लमांसून भायर काडूंक शकना, पूण देव आमकां ह्या प्रॉब्लमांसून, ह्या कश्टांसून भायर काडूंक सोदता. आनी जर आमी मागण्यांत बरोवन आसाव, देवाच्या आत्म्यान बरोवन आसाव जाल्यार ती ताळणी, ते प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितान येयल्यार पासून ते नाच जातात. आनी हें सत आसा.
हें आमकां आमच्या सोमयान शिकयलां, जे शिसांक शिकयलां. आयज आमी तेजे शीस आसात जाल्यार तीच उतरां आमचे पासत आसात. ज्या वेळार हे उतरां प्रमाणे आमी चलता, आमी मागण्यान आसता, त्या वेळार कसलीच वायट सक्ती, कसलेच प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितान एंटर जावंक शकना. जंय आमचे मागणे उणें जाता थंय मोगाच्या भाव भयणांनो आमी ताणेन पडटा. ताणी म्हटल्यार एकूच आसा आनी ती कोणा वरवीं येता, ती सैताना वरवीं येता. ज्या वेळार पवित्र पुस्तकान बरयलां की ज्या वेळार तूं मागण्यान आसताय तुजे भोवती एक कुंपण तयार जाता आनी तें देवाच्या आत्म्याच्या उज्याचें कुंपण आसता. पूण ज्या वेळार तुजे मागणें तूं कमी करताय, उणें करताय, तें कुंपण खंय तरी पयस जाता आनी सैतानाक एंट्री मेळोंक चान्स जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, हर एका दिसा आमी मागण्यान वाडोंक जाय. जशें आमच्या कुडीक जेवण उपकारता तशेंच आमच्या आत्म्याक मागणें खूब म्हत्वाचें आहा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्ताची उतरां सदांच मतीन दवरात. ताणेन पडोना जावच्या मागणें करात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताणेन पडोना जावच्याक मागणें करात. ह्या वेळार आमी देवाक दिनवासुया हे तिच्या सामर्थ्यशाली उतरान पासत. तो आमच्या सांगात आसा आनी ज्या वेळार आमी ताका उलो मारता तो आमचो ताळो आयकता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, mercy, my Lord Jesus. Koba shintara mashaba rahina, babo rahina mara. Oh, Gloria. चरवाहा है तू मेरा, मुझको ना होगी कुछ कमी. तू ही है मुझको लाज़मी.
सेहेरे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आसा, तो सदाकाळचो देव आसा. हालेलुया. पळयात, ज्या वेळार आमी मागणे विशीं पळयता त्या वेळार आमकां मागणें जें शिकयलां वा मागणेचें कशें करूंक जाय तें शिकयलां तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी जशे भशेन मागणेचें म्हत्व जेजू क्रिस्त दाखयता, कित्याक आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां मागण्याचें म्हत्व समजनात आनी देखून जायतीं जाणां सता पासून लांब रावतात. पयले स्वातेचेर मागणें म्हटल्यार ही एक देवान शिकयलेलें खेरीज भाशेन देवा मदें कात आनी तुमच्या मदें कात तें उलाप जावन आसा. मागणें म्हटल्यार थोड्यांच्या मायंडान वयता मागणें म्हटल्यार देवा कडेन मागलें वचलें वा देवा कडेन आमी मागोंक जाय. ना, मागणें म्हटल्यार तूं देवा कडेन मागणें म्हटल्यार तूं देवा कडेन मागप न्हू. मागणें म्हटल्यार तूं देवा कडेन उलोवप. आमेन. जायत्या जाणांक हेचोतलो फरक खबर ना. मागणें म्हटल्यार कितें तें. सो जायतीं जाणां अशे भाशेन सांगतात मागणें करूंक जाय. मागणें करूंक जाय म्हटल्यार थोड्यांचें इंटेंशन अशें जाता आमी देवा कडेन मागोंक जाय. हालेलुया. आनी जायतीं जाणां आयजून पासून हेंच धरून चिंत्तात कितें मागणें म्हटल्यार कितें. कोणें जर तांकां सांगलें मागणें म्हटल्यार कितें, मागोंक जाय. ना, मागणें म्हटल्यार मागप न्हू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात. मागणें म्हटल्यार मागप न्हू. मागणें म्हटल्यार देवा सांगाता उलोवप. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्यो आमकां म्हत्व मागण्याचें सजमून दिता तो दुसरो कोण न्हू तर तुजो आनी म्हजो लाडको देव जेजू क्रिस्त. आमेन. जेजू क्रिस्तान आमकां मागणे विशींचें म्हत्व दिलां. आमेन. आयज जायतीं जाणां मागतात वा जायतीं जाणां जेजू कडेन मागण्यान बसतात ती म्हटल्यार आमकां मेळचें पासत. आमेन. आमकां मेळचें पासत. पूण मागणें हें तुमकां मेळचें पासत ना आसा. मागणें हें देवाचो संबंद तुमच्या वांगडा जोडूचें पासत आसा. आमेन. हर एक उतरां लक्षांत घेयात. मागणें हें मागोवचें पासत ना आसा तर तुजो आनी देवाचो संबंद जोडूचें पासत आसा. आमेन. सो वेगवेगळीं जाणां आपआपल्या पद्दतीन मागणी करता. वेगवेगळीं जाणां. आमेन. वेगवेगळीं जाणां. थोड्यांची पद्दत डिफरंट आसतली, थोड्यांची पद्दत डिफरंट आसतली. थोडे दुसऱ्या भाशेन मागतली, थोडी दुसऱ्या भाशेन मागतली. पूण एक्झॅक्टली खंयचें मागणें पावरफूल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हें म्हत्वाचें. कित्याक जायत्या जाणांक खबरूच ना मागणें कशें करूंक जाय वा मागणें कशें मागोवंक जाय. आमेन. थोडीं जाणां म्हणटात ब्रदर आमकां एक पावरफूल मागणें दी. ब्रदर आमकां एक स्ट्रॉंग मागणें दी. जायत्या जाणांचो असो समज आसा मागणें हें स्ट्रॉंग आसता, मागणें हें लो आसता. आमेन. ती कित्याक फसतात जाणांनी अशी विचार करूंक कित्याक लागतात जाणां कित्याक तांकां मागणें म्हटल्यार कितें तेंच खबर ना. आमेन. जर तांकां खबर आसली जाल्यार मागणें म्हणटात कितें तें मागीर ती अशी करूंक पावतीच नासली. कित्याक तांकां मागण्याचें म्हत्व खबर आसा. आमेन. हेचें म्हत्व खबर आसा. सो थोडीं जाणां आपल्यो आंगवण्यो पुरी जावचे पासत मागतात. थोडीं जाणां
आंगवण्यो मेवल्यो म्हणून मागतात. थोडी जाणां कितें तरी आपल्या जिवितांत कितें तरी जावंक जाय म्हणून देवा लागीं आसात. थोडी जाणां देवान सगळें दिलां म्हणून देवा लागीं आसात. आमेन. पूण जें तुमी सजमतात हें टोटली चुकीचें जावन आसा. टोटली चुकी जावन आसा. कित्याक मागणें हें अशें नाच. मागणें हें अशें नाच. मागीर एक्झॅक्टली मागणें म्हटल्यार कितें? तुमी सांगता ब्रदर इतलो गो तूं उलयताय न्हू. मागीर मागणें म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, मागणें म्हटल्यार तुमकां जर एक बरें एग्जाम्पल जाय जाल्यार लुकाचो 22वो अवेसर. लूक चॅप्टर 22. लुकाचो 22वो अवेसर आनी 39 लायन पळयात. लूक चॅप्टर 22 वर्स 39. आनी थंय कितें भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता पळय. लूक चॅप्टर 22 वर्स 39. आनी भायर सरून आपले संवयी प्रमाणें ओलेव दोंगरार वचूंक लागलो. कोण? जेजू ख्रिस्त. कितें म्हणटा? आनी भायर सरून आपले संवयी प्रमाणें ओलीव दोंगरार वचूंक लागलो आनी ताचे शिसूय ताच्या फाटल्यान गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो खंय देवाचें उतर कितें म्हणटा? आनी भायर सरून आपले संवयी प्रमाणें ओलीव दोंगरार वचूंक लागलो. म्हटल्यार कित्याक गेला तो? खूब म्हत्वाचें आसा. कित्याक गेला? संवयी. तेका संवय कसली आसली? बायबल म्हणटा तेचे संवयी प्रमाणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल कितें म्हणटा? तेचे संवयी प्रमाणें. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. बायबल कितें म्हणटा? तेचे संवयी प्रमाणें तो ओलीव दोंगरार गेलो. हालेलुया. खंय गेलो? ओलीव दोंगरार गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां ओलीव दोंगरार तो कित्याक गेला हें तुमकां सजमोंक जाय जाल्यार तेचो आन्सर एकदम इजी आसा. जर तुमी मार्क चॅप्टर 14 पळयतात, मार्काचो 14वो अवेसर आनी 32वी लायन पळयतात जाल्यार मार्क चॅप्टर 14 वर्स 32. तेन्ना जेतेसई म्हटलेल्या मायान पावले आनी जेजून आपल्या शिसांकां म्हटलें, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. सिंपल. सो जेजू ख्रिस्त बायबल सांगता संवयी प्रमाणें. सो जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीक मागणें हें एक संवय केल्या. आमेन. हांव कितें सांगता सजमता? पळयात, मागणें ह्यो तुमच्यो वस्तू मेळोवच्या पासत न्हू. वा मागणें तुमचे संवयी प्रमाणें तुमच्यो वस्तू मेळोवच्या पासून ती वस्तू ना आसा. मागणें हें देवा सांगाता उलोवपा पासत आसा. आमेन. आनी जेजू ख्रिस्त जेतेसईच्या मायान वयता ती तेची फर्स्ट टायम ना आसा. हेच्या आदी तो वयतालो. म्हणून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आनी संवयी प्रमाणें लूक चॅप्टर 22 वर्स 39. आनी संवयी प्रमाणें तो ओलीव दोंगरार वचूंक लागलो. हालेलुया. ओलीव दोंगरार वचूंक लागलो. आनी थंय बायबल क्लियर म्हणटा जेजू क्रिस्तान मागणें स्टार्ट केलें. आमेन. जेजू क्रिस्तान मागणें स्टार्ट केलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया थंय अशा भाशेन म्हणटा जेजू क्रिस्त, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आमेन. हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी थंय आसले ताचे शीस. सो देवाचें उतर कितें सांगता तें सजमोन घे. देवाचें उतर आमकां मागणे विशीं सांगता आनी मागण्याचें म्हत्वा विशीं सांगता. पळयात, जायते पावटी मनीस ज्या वेळार प्रॉब्लमान पडटा त्या वेळार मागणें करता. 99%. ज्या वेळार
तुमच्या जिवितान कितें प्रॉब्लम्स आसतात, तुमच्या जिवितान कितें आकांत येता, त्या वेळार मागणें करता. ओके, बरी वस्त आसा. देव तेचे आन्सर दिता, ना म्हणना. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, आकांताच्या वक्तार तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका पावतलो. दिसतलो. सो ती एक बरी वस्त आसा. कित्याक तर आकांताच्या वक्तार आमचे सर्वेस्पर देवाक उलो मारचो. आमेन. आनी सर्वेस्पर देव आकांताच्या वक्तार धांवन येता. प्रेज द लॉर्ड. पूण हें सारकें जाता कितें, फकत आकांताच्या वक्तारूच आमी सर्वेस्पर देवाक उलो करूंक जावो आनी हेर वक्तार, प्रेज द लॉर्ड, हेर वक्तार कितें पळयात, आमकां आमच्या जिवितान मागणेचो अर्थ खबर ना म्हणून आमी आमच्या जिवितान घुसपाट्टा. प्रेज द लॉर्ड. बायबल मागणे विशीं वेगवेगळ्या भाशेन सांगता, वेगवेगळ्या भाशेन सांगता. आनी मागण्यांचें म्हत्व कितें तें तुमकां पवित्र पुस्तक आपल्या उतरा वरवीं सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या उतरा वरवीं सांगता. सो जसो जेजू ख्रिस्त मागणें करतालो तशें हांवें आनी तुवें मागणें करूंक जाय. हें गरजेचें. कित्याक जाणा, मागण्या वरवीं आमी जेजू सांगाताक रावता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जर तुमी जाकोबाचें पत्र पळयतात जाल्यार जाकोबाचो पत्र 5वो अवेसर आनी 13वी ओळींतान तुमी पळयतात जाल्यार थंय मागणे विशीं कितें तरी म्हटलां. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 30. तुमचे मदें कोण अडचणीन पडला जाल्यार तांणी प्रार्थना करची म्हणटा. आमेन. तेणी मागणें करचें. म्हटल्यार हांवें जशें तुमकां सांगलां तशें करेक्ट आसा. ज्या वेळार तुमकां आकांताचो वगत आसता, तुमकां तुमच्या लायफान प्रॉब्लम्स येतात आनी त्या वेळार तुमी मागणें करतात, करेक्ट आसा. ओके, रॉंग ना, करेक्ट आसा. ओके, करेक्ट आसा. फुडें पळयात कितें म्हणटा. कोण खुशाल आसा जाल्यार तेणी स्तोत्रां गावची. आमेन. पळयात, मागणें फकत आकांताच्या वखदाक ना. ज्या वेळार जी कोण खुशाल आसा तेणी जेजू ख्रिस्ताच्या मानान स्तोत्रां गावची. स्तोत्रां ही पासून एक मागणें जावन आसा. डिक्लेरेशन हें पासून एक मागणें जावन आसा. देवाची स्तुती करणे हें फकत एक मागणें जावन आसा. तुमकां दिसता मागणें म्हटल्यार देवा कडेन मागप, मागणें म्हटल्यार म्हाजी मागणी पुरी करप, ना. मागणें म्हटल्यार तितून सगळें आयलें. देवाक वर्शीप आयली, देवाक प्रेज आयलो, देवाक संपूर्णताय आयली. देवा थंय हर एक वस्तू आमी स्तुती पात्र करता ती मागणें जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें म्हणटा. तुमचे मदें कोण अडचणीन पडला जाल्यार त्यांनी प्रार्थना करची. कोण खुशाल आसा जाल्यार त्यांनी स्तोत्रां गावची. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. स्तोत्रां गावची. हालेलुया. मागणें हें सजमोंक जाय. मागणें हें फकत हात जोडून आमच्यो गरज्यो मागोवचे पासून ना. मागणें हें खंय तरी नजर लावन आमी एक शब्द बडबडून आनी आमच्या बुकलेटींतलें मागणें वाचून तें मागणें ना. जायतीं जाणां 90% म्हजी भयणी भावां आसात ती बुकलेटींतली मागणी वाचतात आनी देवा थंय मागणी भेटयतात. टोटली रॉंग जावन आसा. टोटली रॉंग. तुमी म्हणटाले ब्रदर हें कशें म्हणूंक जाता, तुका टोटली रॉंग. आमी तेचो आदार घेता. आदार ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक आसता. आदार ह्यो व्हडल्या भुरग्यांक नासता. बागेत पावलो म्हणटा, ज्या टायमार तुमी शीत जेवंक जाय, ज्या टायमार तुमी बरें स्ट्रॉंग अन्न घेवंक जाय, त्या टायमार तुमकां म्हाका दूद दिवची गरज पडटा. आमेन. हेचो अर्थ कितें पळयात, ज्या मनशाक फर्स्ट टायम भावाती आसा तेका मागण्याच्या वा बरयलेल्या मागण्याच्या आदाराची गरज. आमेन. पूण जो कोण क्रिस्ताच्या भितर जो रिगला तेका मागण्याच्या बरयलेल्या आदाराची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो पवित्र आत्मा उलयता आनी तशें मागणें जाता. पळयात, आयज आमी जायत्या टायमाक आमी कोणाच्या काजराक वयता, कोणाच्या आनीक खंय वयता आनी कोण तरी आमकां सांगता मागात.
आतां थंय मागोंक सांगल्या उपरांत तुमी कितें ठरोवन मागतात कितें? तुमी कितें थारायलेलें आसात वा बरोवन घेवन वयतात कितें? ना. जें कितें तुमच्या पवित्र आत्मो तुमच्या मनान घालता तीच उतरां तुमच्या ओठांचेर येतात. सो बायबल म्हणटा कितें तर तुमी जें काळजान तुमचें आसा तें तुमच्या उतरान भायर येता. आमेन. सो आमच्या काळजान जर देवाची उतरां जर आसात जाल्यार आमच्या ओठांसून पासून देवाची उतरांच भायर येतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा बरो मनीस बऱ्या भांडारांतले दिता, वायट मनीस वायट भांडारांतले दिता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या तोंडांसून बरी ती उतरांच येतात. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या तोंडांसून वायट ती उतरां येवं नजो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वायट ती उतरां येवं नजो. हांव कितें सांगता तें समजता चर्च. आमेन. वायट उतरां येवं नजो. हालेलुया. वायट उतरां येवं नजो. सो पळयात, प्रेयर म्हटल्यार हे देवा कडेन तुमच्यो गरजो मेळोवचे पासत ना आसा. तुमच्यो गरजो मेळोवचे पासत ना आसा. प्रेयर म्हटल्यार हे देवा लागीं उलोवचें आसा. देवा लागीं उलोवचें. आनी जो देवा लागीं उलयता देवाचो आत्मो तेच्या सांगाताक रावता. आमी एक धर्म पाळिना. जेजू क्रिस्ताचो खंयचो धर्म ना आसा. तुमी हिस्ट्री चॅक करात. जेजू क्रिस्ताचो खंयचो धर्म ना आसा. जर जेजू वा जेजू क्रिस्ताचो धर्म आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्यो इज्रायला. जेजू क्रिस्त ह्यो जेरुजालेंतलो आसा. तो इज्रायल जाल्यार सगळ्या जाणांनी आमी जुदेव जावंक जावो आहलो. पूण बायबल तशें सांगना. जेजू क्रिस्त म्हणटा आख्ख्या मनशा कुळा पासत मेला. सो आख्ख्या मनशा कुळाक पासत मेला जाल्यार तेचो धर्म ना. आमेन. तेचो धर्म ना. सो पळयात, मागण्याचो अर्थ सजमोन घेयात. मागण्याचो अर्थ म्हटल्यार तुमच्या गरजान पासत मागणें करणे न्हू. मागण्याचो अर्थ म्हटल्यार ज्या वेळार तूं खुशाल आसाय त्या वेळार स्तोत्रां देवाक आर्गां दिवप. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे तुज्या उतरान पासत सर्वेस्पर देवा. ह्या वेळार जी कितें उतरां उलयता सर्वेस्पर देवा तेंच्या काळजान रिकतात. एक सामर्थ्यशाली उतार तेंच्या जिवितान नवी वाट दाखयता. एक सताची सजमवणी घेता आनी ह्या सताच्या सजमवणी ती फ्री जाता जेजू क्रिस्त देवाच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो. आमेन.